काणकोणा पंचतारांकीत ललित हॉटेलान अतिक्रमण करून थळाव्यांची पारंपारीक वाट आडेल्ल्यान 150 ते 200 लोकांनी ललित हॉटेलाचेर मोर्चा व्हेलो। गांवकऱ्यांच्या धार्मिक कार्याची ही वाट परस्पर बंद केल्ल्यान थळाव्यांच्यो भावना दुखावल्यो। बेकायदेशीर रितीन पारंपारीक वाट बंद केल्ल्यान गांवकऱ्यांनी हॉटेलाच्या व्यवस्थापकाकडेन चाप मागली। उपरांत जिल्लो अधिकाऱ्यान गांवकऱ्यांची पारंपारीक वाट उक्ती करपाचो आदेश दिलो। तशेंच हॉटेलान बंद केल्ली दुसरी वाट लेगीत काणकोण नगरपालिकेन जेसीबीच्या माध्यमांतल्यान मातये भरवण केली। बेकायदेशीररित्या लोकांच्या सार्वजनीक सुवातींचेर अतिक्रमणा करता म्हणून ललित हॉटेलाचेर कडक कारवाईची मागणी थळाव्यांनी केली। 20 मीटर वायड आमी कितलो दवरला आमी तरी पूण कांयच विचारना। पूण जर तर आमचे 100 मीटर जो रोड दवरलो तोय जर ते बंद करता जाल्यार हेजेर तूं एक्शन घेवची पडटली। कारण ही केस तुजे फुडें आतां पेंडिंग आसतना तुजी वर्डिक्टा काय किंमत दिली आसता तो गेटी लॉक मारता। बट इट इज सो मॅजिस्ट्रेट मारे आज बरोवन दिना न्हू आमी आज हॉटेल बंद करता। हे इल्लीगल हॉटेल इल्लीगल हॉटेल इल्लीगल आसा। 20 मीटर रोड सारकी 20 मीटर रोड आणि सर हे आमची घरवय म्हणली जी आसा तेका ऑलमोस्ट 500 वर्स वयर जाला आसतले। आमची देवाची अवतार पुरुषाची तरंग आसा तेजी थंय विजिटा तेका पूजा आसा आनी तूं आतां एक्सेस बंद करता। वॉट इज मॅटर तेका आमची हिंगाचे मेन शिगमामाण हिंगा आसा। तेजे नंतर आमगे थिंगा घरवय थिंगा आसा। पारंपारीक आमगे कितली सण जाता पळय ते 4 गांवचे ते थिंगा जाता। ते नंतर आमगे दिवज थिंगा पेट्टा दिवजा जाता अवतार पुरुषा तरंग जाय तेंगा आनी इवन खंयच्याय एक आमगेली बैठक जावपा आसता बैठक जाता इवन एक कोण लोक जाता वीड म्हणटाले म्हण आमी हिंगा येवचे पडटा। आमचे ते चलोन पळय हिंग रोवन ते कोणच्या रोवन आसता आमचे रोवन तो लक्ष्मण म्हण एक आहा तो तेमगेलो तो सारको चड कारणभूत म्हणटा तो लक्ष्मण आनी जीएम तेमगेलो आनी तो विजय म्हण एक आहा तो आसा चड करपी म्हणटा ते हांव सुचोवल्या मागता कित्याक तेणी लॉ तोडला। आमी आज आसात राजबाग काणकोण हांगा एक 5 स्टार हॉटेल आसा ललित म्हणून तेच्या शेजराक हे पळय घर हांगा 8 घरां आसा आनी ही पारंपारीक वाट आसा। ह्या वाटेची भितर गेल्यार हांगा गरवय आसा आनी तेंची 3 जे शिगम्याक शास्त्र जाता वेगळी धालामाण आसा आनी खूब हांगा पारंपारीक जी वर्सान शास्त्र जाता। काल हॉटेल बांदला जवळ जवळ 24 वर्सां जाली तेन्ना ही वाट तांकां दिल्ली आनी हो फ्री एक्सेस दवरलेलो। पूण काल हॉटेलान ही वाट हांगा बंद केली आनी हांगा वेल्डिंग करून लॉक केलें ह्या वाटेक। त्या कारणान तांकां पळय ही निसण हांवें हांगा पळयता दाखयता तुमकां ही निसण तेणी दवरून जी लोक भितर आशिल्ली ती भायर येवपाक जेन्ना भायर आशिल्ली ती भितर वचपाक ह्या निसणीचो वापर करून ह्या गेटी वयल्यान ती गेली। तेन्ना गांवचे लोक चाळवले सगळे लोक एकठांय जाले सगळे लोकांनी एकठांय येवन जवळ जवळ 200-250 लोक हॉटेलांत वचून तांकां जाप विचारली जीएमाक। तेणे सद्या इमिजिएट ताका हेका पाचारण केलो डेप्युटी कलेक्टराक। तेणे डिसिजन घेवन हांगा इमिजिएट ही वाट सद्या तरी मेकळी करून दिल्ली आसा। तशेंच फाटल्यान जी वाट आशिल्ली आनी ती हॉटेलान बंद केल्ली आशिल्ली ती काणकोण म्युनिसिपालिटीच्या जेसीबीच्या सहाय्यान ती वाट जे एनक्रोचमेंट केल्ले ते तिथे म्युनिसिपालिटीन सांगलें की कांय थंय हें परमिशन बी कांय ना तेन्ना ती मोडून उडयल्ली आसा। आनी काणकोण पुलीस डेप्युटी कलेक्टर हेजो फुडलो तपास करता। येते कांय दिसां भितर गांवच्या जो आमदार आसा रमेश तवडकर हेका घेवन मिटींग जावन फुडले कितें स्टेप आसा ती घेतली म्हणून आमकां गांवच्या लोकांनी सांगलें। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।